गोंय राज्यान आज मुखेलमंत्री नाशिल्ल्यान भायले मिनिस्टर सेंट्राचे मिनिस्टर येवन आज गोंयचें राज्य चलयता. तांकां बाय रोटेशन सीएमाचे पदवी म्हणल्यार पद सांबाळचें पडटा हांगा येवन. इतलें दाखोवन दिता की गोंयान कोणूच काबील ना. फाटीं गडकरी येवन सगळे आपले रावंड मारून गेलो आनी काल सुरेश प्रभू येवन गेलो. तशें बाय रोटेशन आतां ताणें ठरयलां भायले येवन हांगा राज्य चलयतले. आनी मेन डिसिजनां जी जाता ती एक तर जाग्या वयल्यान गोंयचे जे जागे आसा लँड आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्यो नदयो दोनूय विकपाक काडल्या ह्या सरकारान. मजगतीन आमकां एक सांगूचें दिसता की कांय दीस फाटीं ह्या म्हयन्याच्या सुरवातेक जेन्ना कजिनो फी लायसन्स फी वाडयली म्हणून बातमी आयली तेन्ना इमिजिएटली आमी एक पत्रक काडून कळयल्लें की डोंट बी सरप्रायज्ड इफ कजिनो फीज आर रिड्यूस्ड. एके वटेन सरकारान वाडयल्ले फी वाडयली आनी दुसरे सायडीन आमी रोखडोच स्टेटमेंट काडलेलो की डोंट बी सरप्रायज इफ द फीज आर रिड्यूस्ड. ह्या म्हयन्याचे सुरवातेक सांगलें तें आतां खरें ठरलें. बातमी आतां आयल्या ते भशेन गव्हर्मेंट रिकन्सिडरींग हायक इन कजिनो फीज. सांगपाचो उद्देश इतलोच, गोंया आज बेजीक सर्विसीस रेव्हेन्यू ऑफिसान वचत जाल्यार फॉर्म 114 म्हणटा तें बेजीक लँड रेकॉर्ड, सर्वे प्लॅन हे बेजीक लँड रेकॉर्ड, सर्वे इन्स्पेक्शन हे बेजीक. हाजेर 300 टायम्स जी दर आसली ती वाडयल्या सरकारान आनी कॉमन मॅनाक सामको चेपला, भार घातला ताजेर. जंय 15 आसले थंय 60 रुपया, जंय 60 आसले थंय 180 रुपया करून. आनी लोक सोंसता, कशें सोंसता हांव नकळो, गाळयो मारून सोंसता आसतले एक वेळा. पूण दुसरे वटेन काजिनोची लायसन्स फी वाडयली म्हणून कोणाक दुख्ख जालें हो व्हडलो प्रश्न आज आमी सरकाराक विचारता. 29 तारीख 28 काय 19 जेन्ना 29 तारीख मार्चाचे जेन्ना डिसिजन जाहीर केलें की फी वाडयतले म्हणून 2 दिसां भितर एकच उदाहरण सांगता. डेल्टा कॉर्प ही कंपनी हांगा डेल्टीन ही कजिनो चलयता. तांचो शेअर आसलो 298 रुपया. तो एका दिसा भितर हाचो परिणाम हांगा फी वाडयली म्हणून 244 जालो. सो डिफरन्स जालो 54 रुपया. पडलो सकल शेअर. म्हणून आमी तेन्ना सांगलें गव्हर्मेंट मे रिकन्सिडर द रिडक्शन. कित्याक हे देंवल्या उपरांत 244चेर इनसायडर ट्रेडींग करून स्टॉक मार्केटांतल्यान कांय फुडाऱ्यांनी लाखांनी शेअर खरेदी केली आनी मागीर बातमी लीक केली स्टॉक ब्रोकिंगांतल्यान की लायसन्स फी परत कमी करपाचें आसा. ताजे वयल्यान एका दिसा भितर 244 आसलो तो शेअर 274 रुपया जालो. ऑलमोस्ट 276 रुपया जालो. ऑलमोस्ट 32 रुपयांचो एका दिसान फरक जालो. दॅट इज ऑलमोस्ट 14% वाडलो. आमी कोणी बँकेन पयशे जर दवरीत जाल्यार वर्साक सुद्दां 5% मेळना. 100चेर 5 रुपया मेळना. हांगा एका दिसा भितर 100चेर ताणें 14 रुपया जोडले आनी भितरल्यान आयकूंक येता ते भशेन इट इज रनिंग इन टू हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स इनसायडर ट्रेडींग करून. हाचेर आमी सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाक बरयतलेच. पण आमचो प्रश्न म्हणटा तो सरकाराक की तुमकां हें रिडक्शन करपाक कोण जबरदस्ती करता. तांकां जर परवडना जाल्यार तांकां बंद करून वचून दी. तुमी तांकां बंद करून धाडटा म्हणटाले ते आतां धाडिनात. तुमी तांच्या मोगान पडल्यार दॅट इज अनदर इश्यू. पूण तुमचेर कोण जबरदस्ती करता आनी कित्याक म्हणून तुमी ते आतां फी वाडयल्ली ते देवूंक सोदता. आमचो डिमांड आसा फी जी वाडयल्या ती देंवोवची न्हय आनी गोंयकारांचेर सामान्य मनशाचेर कॉमन मॅनाचेर हे फॉर्म 114 आनी सर्वे हे त्या सगळ्यांचेर जी तुमी फी 3 पट वाडयल्या ती परत रिवर्ट करची आनी कॉमन मॅना खातीर कितें तरी करचें. आनी ह्यो ज्यो कजिनो बोटी आसा त्यो चलतल्योच. आमकां खबर आहा तुमी कांय काडपाचे वाटेर ना. पूण हांगा जो नुइजन्स जाता हांगा जे मनीस थंय वचून सकल येता ते थंय मुतता, थंय घाण करता, थंय तांच्यो गाडयो पार्किंग जाता, थंय एक्सिडेंट जाता, रातभर जी एक्टिविटी चलता
ताचेर कितें तरी कंट्रोल हाडात आनी शेजारच्या लोकांक बरें करून सुस्त न्हिदपाची तरी वेवस्था करात.